तर हो जो आम्ही आता भायर सरता आज हांगच्यान भायर सरता पुट्टपर्ती ह्या शहरान वचपाक. पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेशान आसा, बेंगलोराक नजीक आसा. थंय सत्यसाई बाबांचे आश्रम आसा. थंय आमी सगळे परती यात्रा म्हणून गोंयचे सगळे जे भाविक आसात ते थंय 2 दिसांची यात्रा करपाक वयता 27 आनी 28 तारखेक. आज आमी भायर सरता आणि तातूंत खांडेपार शिगमोत्सव समिती जी आसा थंय 28 तारखेक परफॉर्मन्स दितली शिगमोत्सवाचे आणि थंयचे जे सगळे भाविक आसतले ते ह्या आमच्या शिगमोत्सवाचे आनंद घेतले. तर आमची अशी अपेक्षा आसा की तुम्ही सगळे जे आज आम्ही पळयतात ते आमकां संडे आमी तुमकां लाईव्ह लिंक शेअर करता युट्यूबाचेर ते नजदीक तुम्ही पळोवचे आणि आमकां प्रोत्साहित करचे ही आमची अशी अपेक्षा आसा. आणि तशेंच 27 तारखेकूय आमचो प्रोग्राम आसतलो बालविकास भुरग्यांचो आणि 28 तारखेक शिगमोत्सवाचो 2 दिसांचो प्रोग्राम आसतलो 27 आणि 28 तारखेक. पयले सुवातेर आमचे सत्यसेवा साईबाबा ट्रस्ट यांचे सगळे आमचे खांडेपार शिगमोत्सव ग्रुपाचे वतीन त्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां हे आंध्र प्रदेश दौऱ्यार वचपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि खांडेपार शिगमोत्सव समिती येता ते आतां 28 तारखेक आयताराक श्री सत्य साईबाबा ट्रस्ट हांगासर आंध्र प्रदेशाक परफॉर्म करतली आणि तुमकां सगळ्यांक कलाकारांक आणि आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक आनंदमय करून उडयतली. तशेंच आंध्र प्रदेशाच्या लोकांकूय थंय आनंदमय करतली आमचो परफॉर्मन्स दिवन. आणि आज आमी आमचो दौऱ्यार वचपाक सुरवात करता आणि थोड्या वेळान आमी हांगसरल्यान गोंयच्यान भायर सरतले आमचे सत्य साईबाबा ट्रस्ट आणि तेजे आश्रमान वचपाक. देव बरें करूं.